तुमकां नमस्कार पयलीं आनी दिवाळीचे खूब खूब शुभेच्छा तुमकां। आयज जे आमी अखिल गोवा आनी तालुका वायज आमी हांगासर कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आकाशकंदील आनी ते आमी सेम प्रायज दवरलेलो आसा 21,000 ऑल गोवा आनी तालुकाय वायज सेकंडूय प्रायज सेम प्रायज आमी एकाय दवरले सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज आनी कॉन्सोलेशन प्रायज। तशेंच आयज खूब बरें दिसता कित्याक आयज पळयलां आनी आमी आयज आमच्या भगवतीक नमन करून आयज सगळीं जाणां आयज आमी हांगासर भगवती कडेन येयल्लीं आसा आनी भगवती कडेन आमी आयज गाराणें घातलेलें आसा जे आयज पावस आयज आमकां खंयसर तरी तो आमकां थोडो टायम बंद जावचो म्हणून आनी म्हाका दिसता भगवती आमचे तो आयकतली आनी ते आमचे प्रोग्राम सक्सेस करून दितली। आनी तशेंच आयज आमी हांगासर बऱ्यान बरो आमी हांवें पुनाचे एक सिंगर ते हाडलेले आसा अंकित आनी ते आयज हांगासर आमच्या सगळ्या लोकांक ते आयज प्रोग्राम बऱ्यान बरो पळोवपाक मेळटलो। लोकांनी तेजो बऱ्यान बरो हें घेवचो कित्याक तितून आमचे कलाकार आसात ते आमचे म्युजिशियन बी सगळे आमचे गोंयकारूच आहा आमचे पेडणेचेय आहा। कित्याक म्हाजो असो विचार येता कित्याक अशे प्रोग्राम भायले हाडले कित्याक आमच्या लोकांक इतलो हें जावचें मोटिवेट जावचें आनी लोक आमचेय बी फुडें सरान थंयसर तरी आमचे लोक पेडणेचे आहा ते गोंया भायरूय वचून तेंच्यांनी ते प्रोग्राम करचे अशें म्हणून हांव ते भायले प्रोग्राम हाडटा आनी हांगासर अशेंच आयज लोकांनी सगळे आमच्या पेडणे तालुक्याचे लोक हांगा येवचे आनी तशेंच आख्ख्या गोंयचे लोक येवचे आनी हेचो बऱ्यान बरो हें घेवचो जे आयज आमच्या आकाशकंदील आनी जे आयज आमी प्रोग्राम हाडला पळय तेजोय बी हें घेवचो सो आम्ही जेन्ना प्रत्येक सण साजरे करता आणि सार्वजनिक पद्धतीन जेन्ना साजरे करता तेन्ना संबंध मतदारसंघांची लोकां ह्या उत्सवाक आमी एकी कडेन येता आणि हो एकमात्र उद्देश आसता जेन्ना अशा तरेचे आमी प्रोग्राम करता। आमचे माननीय आमदार हांगासरले श्री प्रवीण आल्लेकार यांच्यानी गेल्या वर्सा पासून हो दिपाळीचो उपक्रम सुरू केल्लो आसा। म्हाका अशें दिसता की आमी दिपावळी जेन्ना म्हणटात तेन्ना आळी म्हणजे लायट आनी दीप म्हणजे दीपक ज्योत हेंची लायन आनी आज तुमी पळोवंक शकतात की सबंद ही जी लायन आसा ती आकाश कंदिलान उजळलेली आसा। म्हणजे एकंदरीत पणटे जरी नसले तरी सुद्धा इको फ्रेंडली ह्या हितून आमच्या आमदारान सगळ्यांका एक प्लॅटफॉर्म दिलेले आसा। म्हणजे ही जी उजळणी आहा ही जे दीपक ज्योत जी आसा ती सदोदीत फुलतली हेच्या फाटल्यान हे एकच उद्देश आनी ते उद्देश घेवन गेल्या वर्सांच्यान तेंच्यांनी हे उपक्रम राबयलेले आसा। तरी सुद्दां पावसान म्हाका दिसता हजेरी लावन उपक्रमाचे आमचे मातशे जो आमकां उत्साह जो आसलो तो कमी जाल्लो आसा पण तरी सुद्दां आमी लोकांक पळोवंक शकता आनी ह्या अनुशंगान जर आमी पळयत जाल्यार आमदारान जो इंटेन्शन आहा की अख्खो आमचो मतदारसंघ हो प्रकाशीत जावचो हो इंटेन्शन तेंचो प्युअर आसलो आनी ह्या हेतून आमची लायट सुद्दां आसा हेतून आमच्या आमदारान निराश जावचें न्हू कारण तेंचो जो उद्देश आसा तेंचें जें इंटेन्शन आसलें तें मात सक्सेसफूल जाल्लेलें आसा अशें म्हाका दिसता। आनी एक नागरीक म्हणून म्हाका खूब उत्साह दिसता की एक आमदार अशा प्रकारे एक प्रफुल्लीत ज्योत न्हू तर आकाशकंदील घेवन आमकां सगळ्यांका एक दीपक आमकां एक उजवाड आमकां दिल्लो आसा म्हणून हांव तेंचें खूब कौतूक करूनशें दिसता आनी तांकां खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा की अशा प्रकारचे तेंच्यांनी एक नियोजन केलेलें आहा जेणे करून आमी परत एकदां सगळीं जाणां एकी कडेन येयलेले आहा। तेन्ना तांकां हांव म्युनिसिपालिटीच्या वतीन आनी मतदारसंघाच्या वतीन तांकां खूब खूब तेंचे आभार मानता आनी तेंच्यांनी अशेंच सदोदीत ह्या लोकां खातीर एक एक प्रयत्न करून फुडें वचचें आनी देवी भगवतीन तांकां असोच आशिर्वाद दिवन ह्या मतदारसंघाची सेवा करून घेवची अशें हांव कितें मागता। देव बरें। सीड्स सुद्दां हय पम्पकीन सीड्स वॉटरमेलन सीड्स आनी सुपाऱ्यो आसा आमी सरसो आसा नाशणें आसा तिळ्यो आसा ब्लॅक राजमा चवळी इतलें कंटिन्यू एका म्हयन्यान केला तूं हो? हय कंटिन्यू दिसाक कितलो टायम दितालो? दिसाक 3 वरां 3 वरां। खंयच्यान आयला म्हटलें? मोल्ले कॉलनी 70 सागांवकर
कितें कितें केलें तुवें कितें लायलें ह्या कास दिव्याक सोडो 2 किलो आणि शंख हाडले समुद्रा वयले शंख हां मेळे मेळून कितें जाला हां पावसान गिमान नांगेली दांड हाडले मरे ओके मागीर सुपाऱ्याची हे फोडून लायले सुपाऱ्यो लायल्यो फेविकुलान दसयले ताका. दसयले आणि ही लायली पास्ताची हे वा पिस्ता 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 ओके चल थँक्यू